नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। 70 दिवचल वाठारांत अकस्मात उटंगाराचो पावस, झाडां आडवी, लाईट गेली, मोल्या फोण्या हायवे येरादारी ब्लॉक, कांय वाठारांनी पडली वीज, पिळगांवां एकल्याक मरण। माविनाच्या समर्थकांनी बीजेपीक तेंको दिल्ल्यान दाबोळी ब्लॉक कमिटी काँग्रेसीन केली बरखास्त, पुराय मुरगांव तालुक्यांत भाजपा खातीर प्रचार करपाची माविनाची गर्जना। खासा दर्जो, दुहेरी नागरिकत्व, दाबोळेच्या विस्तारा वांगडाच मोपाय भाजपाच्या जाहीरनाम्यांत नुस्तेकारांचे त्रास कमी जावचे म्हण सीआरझेड कायद्यांत दुरुस्ती करपाचे वचन। ताळगांव भूतवाडी वाठारांत नाल्यांतले सिवरेजीचे उदक शेतांनी घुसून शेतांक काबार, शेतकारांनी विशय पावयलो महापालिका, पंचायत, तलाठ्या मेरेन, मात शेतकारांक वालिना। केंद्रातले सरकार ममता थारायतली, निकाल लागतलो त्रिशंकू, तृणमुलाचे फुडारी म्हणटात। काँग्रेसीक 80 म्हऱ्यान, बीजेपीक 250 म्हऱ्यान सिटां, चर्चिलाची वास्को सभा। आणि लिव्हरपूल फुटबॉल क्लबाची पुण्यातली अकादमी जुनात सुरू, भारताचे पहिलेच आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी खातीर म्हापशां आयतार मेरेन सिलेक्शन ट्रायल। खबरो विस्तारान। 70 आणि दिवचल तालुक्यात सांजे अचानक पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसात लोकांचे बरेच हाल केले। पावसाबरोबर नेटान वादळी वारे मारले। पिळगांव तारीवाड्यार वीज पडिल्ल्यान एकलो आगताक गेलो। कितल्याशाच वाठारांनी झाडां हुमटून आडवी जाली, येरादारी आडकली, लायट गेली, झाडां पडिल्ल्यान मोल्या फोण्या हायवे येरादारी आडकली। पळयात भर गरमेत पावसाचो उटंगार। एकवटेन भर गरमी असताना शुक्रार 70 आणि दिवचल तालुक्यात अकस्मात उटंगाराचो पावस पडलो। दिवचल, पिळगांव, साखळे, वाळपय, केरी, मोर्ले, चोरला ह्या गावासयत हेर वाठारांनी अकस्मात घोग्यांनी पावस सुरू जालो। पावसाबरोबर वादळी वारे मारले, ताका लागून कितल्याशाच वाठारांनी झाडां उमटून पडली। घरांचेर झाडां पडून घरांचे नळे फुटले आणि उदक घरांनी घुसले। केरी वाठारात लायटीचे खांबे मोडून पडले। अकस्मात पावस पडिल्ल्यान येरादारी ब्लॉक जाली। तशेंच कामांक गेल्ल्या लोकांक घरा पावता म्हणल्यार बरीच कास्तीक जाली। रेनकोट वा सत्री ना, ताका लागून लोकांक भिजत घरा वचचे पडले। झाडां पडिल्ल्यान बसी आडकल्यो। पिळगांव तारीवाड्यार वीज पडली। वीज पडून नरेश फाळकाराक मरण आयले। तो चार हाडूंक म्हणून भायर सरिल्लो तेन्ना ताचेर वीज पडली। घराचेर झाड पडिल्ल्यान वाळपय एकल्या भुरग्याक मार लागलो। दिवचल आणि हेर वाठारांनी उटंगाराच्या पावसाक लागून उदक रस्त्यार तुंबले, ग्राउंडांचेरय उदक भरले। 70 दिवचल वाठारांतल्या फायर ब्रिगेडीची बरीच धांवपळ जाली। पावसान झाडां पडिल्ल्यान वायरी आणि खांबे मोडून कितलेशेच वाठारांनी लायट गेली। परिस्थिती जाग्यार पडटा म्हणल्यार शेनवार उजवाडटलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। काँग्रेसीन दाबोळी ब्लॉक काँग्रेस कमिटी बरखास्त केली। बेरेस्तारा दाबोळेचो काँग्रेस आमदार माविनाच्या हजारभर समर्थकांनी उघड बीजेपीक तेंको दिल्या उपरांत काँग्रेसीन ही कारवाय केली। जुडास डिसुजाक दाबोळेचो नवो गटाध्यक्ष नेमला, मात काँग्रेसीन माविनाक हात लायिल्लो ना। माविनाचेर कारवाय करचे नात। प्रदेश समितीन माविनाचेर रिपोर्ट हायकमांडाक धाडला, तेच माविनाचे कितें ते करतले। Now that they have taken action against my block president, it is not a surprise to me, and neither to them it will be a surprise. They will rather be happy to be relieved of the position because they do not want to work for the Congress. It will impact the Congress candidate. Definitely. Now this is going to have a snowballing effect, not only in Dabolim, not only in Kortalim, not only in Vasco, not only in Murmungaon, all the 4 constituencies, and then it moves further south. And that is what it has always worked that way. You will see. The results will be there to see. It is no surprise at all. So entire Murgungaon Taluka will work for BJP this time? Yes, I have got appeal in entire Murmungaon Taluka.
भाजपा उमेदवाराक तेको दिवपी दाबोळे गट काँग्रेस कमिटी गोय प्रदेश काँग्रेसीन शुक्रारा बरखास्त केली. दाबोळे गट काँग्रेस समितीचो नवो अध्यक्ष म्हणून जुदास आनाक्लेट डिसोजाक नेमला. काही जे समर्थक आशिल्ले ते मोहनाचे समर्थक काँग्रेस पार्टीचे समर्थक थंय नाशिल्ले, थंय बीजेपीचे कार्यकर्त्यांक हाडिल्ले आनी हो शो केल्लो गेलो. काँग्रेस पार्टी हॅज सेंट अ रिपोर्ट टू द हाय कमांड and in consultation to high command we have dissolved the Dabolim block committee. Mr. Judas Anaclote D'Souza हाच्या लिडरशिपे अंडर आमचो कार्यकर्तो आसा, ब्लॉक कमिटी आमी अपॉइंट केल्ली आसा. मोहविनाचेर आमी एक्शन घेवपाचें ना, कारण ही वॉन्ट्स अस टू एक्सपेल हिम. ही वॉन्ट्स अस टू टेक एक्शन so that he can become unattached MLA, which we are not going to allow. We are going to ignore him. We are not calling to we are going to isolate him. We are not calling to meetings also. ताका मिटिंग सुद्दां आपोवचे ना आमी. सो हो डिसिजन आमी इन कन्सल्टेशन हाय कमांड घेतिल्लो आसा. दाबोळेचो काँग्रेस आमदार माविना वांगडा आपणाली कसलीच केस्तांवां ना अशें दक्षिण गोंयचो काँग्रेस उमेदवार आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान सांगलें. Till date, I have not spoken against him, nor Churchill Alemão, nor Francisco Sartin. I only wish and pray that God forgives them for what they are doing. Because our fight is very clear. Our fight is not with them. Our fight is with whom I have said is the BJP. दाबोळे मतदारसंघातल्या सुमार 1000 भर काँग्रेस वावुरप्यांनी बिरेस्तारा भाजपाच्या उमेदवाराक तेको जाहीर केल्लो. गोंयाक खासा दर्जो दिवपाचें उतर बीजेपीन जाहीरनाम्यांत दिलां. दाबोळे विमानतळाचो विस्तार करून मोपाय चालीक लावप, दर्यादेग वाठारांतल्या गांवांनी रावपी लोकांचो विचार करून 2011च्या CRZ अधिसुचोवणेंत बदल, मायनिंगाचेर पातयेवन आशिल्ल्या लोकांक खासा अर्थीक पॅकेज आनी पोर्तुगीज जल्म नोंदणीचो प्रस्न तडीक लावपाचें उतर बीजेपीन लोकसभेच्या जाहीरनाम्यांत दिलां. One will be special status is one. 2 will be an economic packages, will be 2. Number 3 will be mining. CRZ notification 2011 जे आसा हे थोडे घाई गडबडीन जाल्ले अशें म्हाका दिसता. आनी ह्या नोटिफिकेशनाच्या वेळाचेर स्थानिक रहिवासी जो दितलो आसा किंवा फिशरमॅन जो आसा त्याच्या भवितव्याचो विचार जालो ना. केंद्रात आमच्या सरकारान, नवीन सरकारा कडल्यान ही गजाल लक्षांत हाडून घेवन आवश्यक एमेंडमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आणि शक्ती वापरतले. मोदीक लागून कांय अल्पसंख्याकांक हुस्को दिसता म्हूण चर्चीच्या संस्थांची विधानां येतात. ताचेर उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा कांय दिसा फाटीं उलयल्लो. ताचेर फ्रांसीसान जाप दिली. फ्रांसीस म्हणटा चर्चीच्या काउन्सिल फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस संघटनेन हो विशय काडिल्लो. तो संदर्भ घेवन आपूण उलयल्लो. That's what I said, and I felt that it is that way. But my chief minister made a different statement. You will be coming to that, I know that. You see, my chief minister has been exhaustively touring the south, mostly Catholic dominated area, which I have not done. And he feels there's no apprehension. Are you convinced with that? He is a personal experience, he has expressed it. No, are you convinced? I believe my chief minister. I have not gone to the south, I have not toured exhaustively as he has done. So my knowledge is limited. North, there's no apprehension. So where was the apprehension going to? The apprehension was expressed by the what you call a church body, Council for Social Justice and Peace. They expressed. So that was what I call it apprehension. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गावकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.